Those who have been scared, those who have been fearing demonic activities. Listen, you have been fearing demonic activities. You have been talking much about it. अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न ठोके मुझे. Hallelujah. Nobody will be able to stop you. जरी तर तुझ्या घरांत कसली तरी सैतानाची ऍक्टिव्हिटीज जाताल्यो. कोण तरी गाडयो पण कोता तुजे वयर आनी तूं ते पळयताले आनी तूं डिस्टर्ब जाताले. This year you're going to laugh at the devil because he cannot harm you. Oh, Satanan tuka kains वाईट करूंक जायना, because you will know you are covered in the blood of Yeshua. Hallelujah. जेजूचे रगत सोर पदवेदार जावन आसा, तुका कांयच वाईट जावचें ना. It will be your time to laugh at the devil. You will have to laugh at the devil because you know who you have. You have Jesus with you. You have Jesus with you. Those who are watching online, you have Jesus with you. You will see these things happening, and you will say, you will walk near those things and you will say, no, not now, not ever, not now, not ever. These things cannot touch me. It cannot harm me because I have the blood of Jesus in me. ये वस्तुनी म्हाका टच करूंक जायना, गाडये पण म्हजेर वर्कआउट जावचें ना, कित्याक हांव म्हज्या जेजूचेर विस्वासता, ताचें रगत म्हजे वयर आसा. So you're not going to be conscious of the devil, but you're going to be conscious of the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Say level up. Level up. Daud Raja, David, King David. Okay. There was a giant in the land. During the time of King David, when King David was small, David Raja धाकटो असलो तेन्ना ताका अभिषेक केल्लो राजा जावपाक, पूण तो राजा अजून जावंक नासलो, तो ल्हान आसलो आनी ताच्या बरोबर कोण आसले, ताच्या बरोबर मेंढरे आसले. तो मेंढरे राखतालो. He was a shepherd of the sheep. He was not yet the king, but he was anointed to be king. Hallelujah. Let me tell you something. Sometimes there is an anointing on you. There is a prophecy on you. There is an anointing on you. But you have not yet reached there. But there is an anointing on you. Abesh, there is an anointing on you. Now, when there is a prophecy over you, Jenna Bhavishwani Dita Tujawer, prophecies come over you that you are anointed for something, doesn't mean immediately you are there. That's velar pavana tinga. Pun anointing devan tuka dilele asa. It's given to you. Hallelujah. David Raja धाकटो असताना, जब दाऊद राजा छोटा था, उस टाइम वो राजा नहीं था, वो एक बेड की रखवाली करता था. तो एक गवंडी असलो, तो आपल्या मेंढऱ्यांक सांबाळटालो. तेन्ना देवान ताका अभिषेक केलो. सॅम्युएल प्रॉफिटाक धाडून ताका अभिषेक केलो आनी देवान सांगलें, ओ इस्रायलाचो फुडाराचो राजा जातलो. ही विल बी द किंग. आनी ताचे वयर तेल घातलें, ताका माखलो. ओके. So did he become king immediately? No. He had to level up. He had to level up. Right? So one day there was a giant in the land.
एक व्हडलो जिगांट आयलो. गोलियात आया वहां पर, बड़ा दुश्मन इस्रायल का फिलिस्तीन. व्हडल्यान आवाज करपाक लागलो, कोण आसा तुमचे मध्ये जो म्हाजेशीन पंगा घेतलो. आनी व्हडल्यान आवाज करतालो, डा 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 चलतालो. हर दिन 40 days नायट एंड डे, दीस आनी रात तो बोबाट मारपाक लागलो. तुमच्या मदें कौन आसा जो म्हाजेशीन पंगा, कौन ना, कोई नहीं है आपके बीच में जो मेरे साथ पंगा लेने वाला, कोई नहीं. कौन आसा बाय सर यो म्हाजेशीन झगड. सो इस्रायल के लोक सगळे भियेंतालेत, इस्रायलाचे लोक. हालेलुया, हालेलुया. से आई एम डिफरेंट. So when the people are afraid of the enemy, जेन्ना मनीस दुस्मानाक भितात, सगळे जाण भिता, तेन्ना कोण तरी आसपाक जाय. कोण तरी आसपाक जाय म्हणून की कोण रे तो, कोण रे तो जो देवाचे पोरजेक धमकी दिता, कोण रे तो. हालेलुया. सगळे जाण भियेलेले. आनी दावीद राजाच्या कानार पडटा की अमको मनीस व्हडल्यान बोबांट मारता आनी चॅलेंज करता म्हणून इस्रायलाचे पोरजेक. सो किंग डेविड सेज, दाऊद बोलता है, वो छोटा था, बोलता है, तो म्हणटा आई विल फाइट, हांव झुजतलो. अरे तू छोटा आहे ना, तू येदोसो भुरगो. एनीवे दे टेक हिम टू किंग सॉल. त्या टायमार साऊल राजा आसता. दाविदाक वतात, साऊलशीन राजाशीन आनी उबे करता. आतां साऊल ताची इंटरव्यू घेता. कितें घेता? इंटरव्यू घेता. ओके. सो I want you to go to 1 Samuel chapter 17 verse 31. Verse 31 says, now when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul, and he sent for him. Okay? जेन्ना दाविदान म्हटलां ते साऊल राजाच्या कानार पडटा, तेन्ना तो म्हणटा, लाओ उसको मेरे पास. वो कहता है वो लड़ेगा, मेरे पास लाओ उसको. राजा बोलता है. सो अभी डेविड छोटा है, शायद 16 साल का है. ओके. 16 वर्सांचो घोडेक तो आसलो. ताका म्हणटा हाड म्हजेशीन. देन वॉट ही सेज, सी वर्स 32. देन डेविड सेड टू सॉल, ये बच्चा अभी राजा को बोलता है, लेट नो मैन्स हार्ट फेल बिकॉज ऑफ हिम. गोलियत के वजह से किसी को डरने की बात नहीं है. क्या बात करता है यार. इमेजिन यू आर गोइंग एंड टेलिंग. कोण म्हणटा म्हाका भिरांत दिसता, म्हज्या घरान कोणेन लिंबू उडयला. म्हाका भिरांत दिसता, म्हज्या घरान सगल्यो सावळ्यो दिसतात. म्हाका भिरांत दिसता, काळोख जातकूच म्हजें काळीज गप 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 जाता. म्हाका दिसता हांव मरतलें. आनी तुका कोण सांगता अशें अशें जाता, आनी तुका वता थिंगा. ओके. तुवें वचून तांकां सांगता, डोंट वरी, तूं भियेनाका, हें सगलें सॉल्व जातलें. क्या बात करते हैं यार. डरना नहीं है. डरना नहीं है. क्यों? मैं लड़ूंगा. वेट, लेट मी नॉट गो फॉरवर्ड. लेट नो मैन्स हार्ट फेल बिकॉज ऑफ हिम. गोलियाताक लागून भिवपाची गरज ना. दिस इज रिटन इन द बायबल. दिस इज नॉट अ मिनिस्टर हू सेड इट. Hallelujah. Your servant will go and fight with this Philistine. हांव झुजतलो त्या फिलिस्तीना कडेन. मैं लडूंगा. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth and he a man of war from his youth. तुझ्या लागीं झगडोंक जाता? तूं भुरगो मरे. तुझ्या लागीं झुजोंक जाता? तूं बायल मगे, तूं बायल, तूं सिस्टर. You are a female. What female can fight? You're a lady. ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग या रिवाज,
ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, ना कोई ऊंचा नीचा, ना कोई नरिया नारी, हम सब यीशु में एक है, लहू से खरीदे गए, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। सिंह, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या लड़ेगा, आप तो बच्चा है, ये तो एक बड़ा गोलियत, बड़ा जायंट है। What are you going to fight? Interview कहता था सर, but see this answer, see this answer. This answer has to be with every one of you. See, but David said to Saul, Davidan Sauluk jawab dilo, your servant, I used to keep my father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck it and killed it. Hallelujah. I'm not going there, but let me say it in Konkani. Okay? So David आता साऊलक जबाब दिता. Okay? तो म्हणटा ऐक तू आता साऊल राजा हांव कितें सांगता तें ऐक. ओके? तूं जाणा म्हाज्या बाबायन म्हाका मेंढरे दिल्ले राखण करपाक, आनी हांव त्या मेंढराची राखण करतालो. आनी एक दीस एक वाशेल येलें, बालू आया एक बार. ओके? आनी त्या वाशेलान न्हू म्हाज्या मेंढराक धरलो आनी खावपाचो प्रयत्न केलो. ओके? हांवें त्या बालूक मारलो. ओके? मागीर एक दीस एक शू येलो, एक शेर आ गया. शेर ने मेरे भेड़ को खाने की कोशिश की. ताणें तोंडान घेतले म्हाज्या मेंढऱ्याक आनी हांवें कितें केलें, त्या शिवांक वचोन धरलो आनी ताच्या तोंडांतल्यान हांवें म्हाजे मेंढऱ्याक भायर काढलो. उसके मुंह से मैंने मेरे भेड़ को मैंने बचाया, और जब वो उसको मेरे को खाने को आया तो मैंने उसके दाढ़ी को पकड़ा और मैंने उसको घुमाया और मारा. Hallelujah. So, before you kill your Goliath, you will have to kill your bear, and you will have to kill your lion. Then you can kill your Goliath. Okay, stand up. Open your hands. I'm not done. Just hold on. तू कसो मागतलो रे गोलियाताक? तू भुरगो मरे. हे छोटा बच्चा समझ के मुझको ना 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 ए टिडिडिडन दन टिडिडिडन दन. मुझे छोटा बच्चा मत समझना. हाँ, आप मुझे बाहर देखकर जज नहीं करना. आपको पता नहीं मेरे अंदर शेर है, शेर. I've got the Lion of Judah in me. Hallelujah. I got the Lion of Judah in me. Don't look at me on the outside and judge me. ये किधर है sister? Oh, किधर है brother? Don't look at us on the outside. What women can do, what men can do. We can't do anything. But greater is He that is in me than he that is in the world. Hallelujah. So, He's telling him now,
You don't understand this, but I have leveled up. I've leveled up. I've leveled up in my faith. I've leveled up in my faith. You know, when there was nothing to eat, and I was walking down the street, I told the Lord, आयज माझ्या भुरग्यांक दिवपाक कांय ना, तांकां तोंडाक लावपाक कांय ना. सो चलताली, घरान खावपाक नासले. सो चलता आसतना, I don't know from where, I didn't even notice there was a breadfruit tree, you know, balpanas, like balpanas you call it, panas. सो हांव मागता देवा लागीं, जेजून कितें करचें, भुरग्यांक कितें दिवचें, ब्रेड फ्रूट पडटा म्हज्या सामकारेक, तो हांव घेवन घरा वयता. Another time, this story I know, I told this in Samrat Gardens. एक अंडा था, एक ही घर में अंडा था, इतना सा व्हाट इज दैट, आटा था. मैंने एक चपाती बनाया, एक बाकर के लिए, ऑमलेट के लिए, रोल के लिए चपाती, आणि एक एक घास माझ्या भुरग्यांक दिलो, एक एक बाइट दिया उनको और स्कूल को भेजा. खाना नहीं था घर में. मजाक उड़ाने वाले बहुत होंगे, लेकिन जब आपकी परीक्षा होती है तब सिर्फ परमेश्वर तुम्हारे पास रहता है. Only God lives, only God stays with you at that time. And you will have to stand strong when people make fun of your faith. I had to pay the rickshaw fees of my children. म्हज्या लायक पयशे नासले रिक्षाचे फीज फारीक करपाक, पूण फकाणां करपी, देवाची फकाणां करपी जायते आसले. कितें तुजो देव दितलो म्हणपी जायते आसले. बट हांवें म्हटलें म्हाजो देव दितलो, माय गॉड विल गिव. पावस खूब येवपाक लागलो, बहुत बारिश आने लगी. बच्चे स्कूल में थे, मैं घर में थी. Then I heard the sound of a car. गाडयेचो आवाज आयलो, आनी हांव जाणा आसली त्या वक्तार देवान आज पुडवे धाडल्या. फर्स्ट फ्लोर, I was staying on the first floor. एक मनीस आयलो जो एक ड्रायव्हर, ओके, आनी तो म्हणपाक लागलो, मॅडमीन सांगलां तुज्या घरा वच आनी हें सगळें तुका दी म्हूण. आतां ती मॅडम वळखताली म्हाका खूब वर्सां फाटीं, म्हटल्यार टोटली डिस्कनेक्ट आसली. हांव ताचे लागीं उलोवंक ना, ते म्हाज्या लागीं उलोवंक ना, पूण त्या दिसा देवान ते मॅडमीक धाडले, मॅडमीच्या ड्रायव्हराक धाडले, आनी तो घेवन आयलो आटा, चावल, दाल, सब्जी, सब कुछ लेकर आ गया. सगळे घेवन आयलो. My sofa was filled with biscuits and different things. कितें कितें म्हाज्या खाटीचेर आसले. आनीक वयता आसतना त्या मनशान म्हाज्या हातीन पयशे घातले. म्हाका गरज आसली 1,500ची, आनी त्या मनशान म्हाज्या हातीन पयशे घातले आनी म्हणूंक लागलो की मॅडमीन सांगलां तुज्या हातीन दी. आनी तो गेलो. And I counted that money. It was exactly 1,500. Everyone say level up. Preachers are not made in Bible college. Preachers are made in the school of the Holy Spirit. What you're going through is your training. You're killing your bear. You are killing your lion. Because when you face your Goliath, you will be strong.
बालों को अगर नहीं मारोगे, बालों के बाद आपकी लेवल अप होती है, उसके बाद शेर को मारना है। शेर को मारने के बाद गोलियत को फेस करना है। गोलियत के मारने के बाद और भी कुछ आपको करना है, लेकिन आपकी लेवल अप होनी है। देवचारालकी चुस्तिली नमी ओवरकम कोत्तेलीन तुवें म्हाका मोडलें, म्हाका तुजो राग येला। बालू आया, बालू ने खाया तुझे, नो ना पोयना तुझे तोंडाक। जालें न्हू, कोळ्ळें न्हू दार, बालू भितर येयलो आकोत। तुवें तेका मारूंक जाय, पूण ताणें तुका मारलो। इतल्या वर्सांचे भितर घेवन रावतात आनी मागीर धांवता 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 एकाच जाग्यार धांवता, फुडें वचोंक जायना। कित्याक सगळें जोड 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 घेवन कोणाचे राग, कोणाचे यू नो से लेवल अप। तुका अनॉइंटिंग दिलेलें आहा देवान, दावीद राजाक अनॉइंटिंग दिलेलें देवान, पूण ताका डायरेक्टली राजा करूंक ना, ताचें ट्रेनिंग आसलें। तुका देवान भासावणी दिल्या की तुजे वरवीं मिरेकल्स जातले। You are going to see miracles and there will be miracles through you. The Lord spoke to me personally this year. Not only are we going to see miracles, but there will be miracles through you this year. But the bear will come and the lion will come and there will be fights sometimes, misunderstandings. जब झगड़ा होता है, कौन किसी को माफ करता है? जो माफी देता है वो बड़ा है। The one who forgives is the greater one. My dear, if you forgive, you have killed your bear. Each time. Then the lion will come, the bigger one will come. How will you tackle that one? Then you will say, I've forgiven that one, but now this one is too much like. How I can forgive this one also, sister? This one is like too much like. Baba, bear, after that lion, after that Goliath, say level up. You will be tested. तुझी परीक्षा जातली. Hallelujah. Your faith will be tested. Your love will be tested. You know, prayers reach to heaven. How they reach to heaven? Your words are not reaching there. Prayers are converted into incense and they reach to heaven. मागणे आमचे कन्वर्ट जाता. कशें? मागणे आमी कोत्ता ताचो धूप जाता आनी देवाक हो सुगंध बरो वास येता आनी हो धूप ह्या काळजाचेर उलपावंक जाय. कान हातांनी आयकोचे. काळीज तोर ही वेदी काळजाची साफ ना. तूं उतरां कितलीं उलय मागण्यान ते पावचे ना देवाक. पूण जोरी तर ह्या काळजान भितर प्युरिटी आसा, नितोड आसा कालीज, जाल्यार हे कोळशे जे दोत्ता आमच्या काळजाचेर न्हू, हॉट हॉट फायर. हालेलुया. तुजी वर्शीप इन्सेन्स जातली, धूप जातलो आनी देवाक पावतलो. हालेलुया. This year you may face some giants. You may face. I'm not saying no. सगळे बरें आसतलें. 2026 एकदम बरें जातलें. No. Challenges will be there.
बट गॉड्स प्रॉमिस इज शुअर शुअर शुअर. देवाची बासावणी शुअर जावन आसा, पूण तुका चॅलेंजीस आसतले, वाशेल येतले, वाशेल, पूण ताका तुवें डिफीट करपाक जाय. पूण प्लीज वाशेल तुज्या घरान आहा पळय तें न्हू, डोंट से सिस्टरीन जाला वाशेलाक मार म्हण. There are spirits that are using your family members. There are spirits that are using your neighbors to say bad words to you and to fight with you. आपको गाली देते हैं वो लोग नहीं है, उनके ऊपर जो शैतान की शक्ति काम कर रही है वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं ताकि आपके द्वारा कुछ, आपके मुंह से कुछ गलत बात आ जाए. आनी जोरी तर तूं तुज्या तोंडांतल्यान गाली मारली जाल्यार तूं डिफीट जालें. पूण जोरी तर तूं म्हणटा तूं कितलेंय म्हण बाबा, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, हांव जाणा हांव कोण, म्हज्या भितर जेजू आसा, म्हाका कांय जायना. जेजून हो सगळो मार आपल्याचेर घेतलो. जेजून तुजी लुती आपल्याचेर घेतली. तूं जी म्हाजेर मारता लुती ती जेजून आपल्याचेर घेतली. म्हाका कांय जावचें ना, कित्याक जेजून सगळें पळयलां. हांव तुका बक्षितां जेजूच्या नांवान.